शिवोले तारचीपाड हांगासर भाड्याच्या घरान रेड मारली आणि तो रशियन कपलाक धरल्या. तेंच्या कडेन घरान तेंच्यांनी गांजाचें प्लांटेशन केल्लें. सुमार 15 लाखाचो हे सीज केला. Plantation of ganja plants at Tarchibad by a foreigner couple in their residential house. So we, along with our SDPO Sarafin Dias and staff, raided the place and we found that one person, Terry King, and his wife Anna, both aged 38 years, Russian nationals, inside the house. And in one of the room they have planted 6 bucket type bags in which there were cultivation of cannabis plants was going on, and they made arrangement for all the lightings and temperature. आणि तातूंत आमकां ते सर्च केल्या उपरांत मागीर तेचे पर्सनल सर्च घेतल्या उपरांत आमकां LSD पेपर मेळ्ळ्या. सो आनी ती मशिनरी प्लांटाक कितें घालपाचें तें ऑल माती आनी अदर स्टफ. सो ते सगळे आमी सारे बी कितें आहलें ते सगळे अटॅच केल्ले आसा आनी ती हे सगळे जवळ 15 लाखाचो माल आमकां मेळ्ळो तेंचे कडेन. ओके. वी हॅव बुक केस अगेन्स्ट देम. वी अरेस्टेड बोथ. स्टुडंटा खातीर हांव श्याम सुंदर फडके.